AI इम्पॅक्ट समिट म्हटल्यार आमचे कृत्रीम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचे जागतीक परिशद, ताका आमी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणटा, हेची जी परिशदेच हे दिल्ली चालू आसा आनी ह्या परिशदेक देशभरांतल्यान देशभरा भायले जे प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष आसा, जावं ते फ्रांसाचे राष्ट्राध्यक्ष एमॅन्युएल मॅक्रॉन, जावं ते स्पेनचे पेड्रो सान्चेज, गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिल्लाई असे प्रमुख लोक ह्या अधिवेशनाक येल्ले कडेन आसले आनी थंय ते अधिवेशन जालां आनी त्या अधिवेशनात आमच्या भारताचे जे आमचे तंत्रज्ञान हे रोबोटीक हे जे कितें तेंच्यांनी ते प्रदर्शन घातलां आनी त्या वेळाचेर काँग्रेसीचे जे आमचे विरोधी पक्ष नेते आसा माननीय राहुल गांधी यांनी थंय येवन जे वक्तव्य केलां त्याचो निशेध करपाक आमी हांगा जमलेले कडेन आसा. तेणी जे म्हटलां की चिनी जे आमी प्रोडक्शनाक जे आमी भारतीय तांकां आमी तेंचे आमी नारो करता आनी भारतीय लोक हे तेंचे डुप्लिकेट करता अशें जे कितें तेणी वक्तव्य केलां ह्यो आमच्या गोंयच्या तशेंच भारतीय लोकांचो अपमान आसा आनी तेणी जे कितें कृत्य केलां जावं तेजे पार्लमेंटान तेजे ते उलयता, ते पार्लमेंटा भायर जो कितें उलयता हे सगळ्या देशाच्या लोकांनी पळयले कडेन आसा आनी अश्यो पयली अशी गोश्ट तेज्या तोंडांचो भायर सरता ही एक निंदनीय गजाल जावन आसा. आमी सगळे नावेलीचे कार्यकर्ते, फातोड्याचे कार्यकर्ते, मडगांवचे कार्यकर्ते आज जमलेले कडेन आसा त्याचो निशेध करपाक आनी हांव खरोच म्हणटा की भारताच्या ह्या आमच्या मोदीजीचे जे सरकार चलता आयज आमी खंय तरी उंच आमी पावण्याचेर पावले कडेन आसा. मोदीजीन हे सगळ्या देशभर काम केलेले हे पळोवपाक काँग्रेसीक खंय तरी त्यांच्या दोळ्यान हे खुबसता आनी त्या खातीर ते बारीक बारीक गोश्टी तो आमच्या ह्या देशाच्या अपमानान लोकांचो अपमान करीत आसा. ह्या आमी निशेध करता, काँग्रेसचो निशेध करता आनी राहुल गांधीक देवान बरी बुद्धी दिवची अशें मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. लज काडपाची जी एक कृती काँग्रेस पार्टीन आणि यूथ काँग्रेसीच्या काही कार्यकर्त्यांक AI समीट जे दिल्ली चालू आशिल्ले त्या समिटाक शर्टलस टॉपलस वचून जी लज काडिल्ली आसा ही आयज आख्ख्या देशाची लज जाल्ले कडेन आसा. देशान भितर खंय भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे डेव्हलपमेंटाक लागून जे काम करता त्या हेका कामाक लागून निशेध करपाक लागून वारंवार राहुल गांधी आणि त्याचो सरकार हे मुखार येतात आणि त्या हेका इव्हेंटाक निशेध करपाचो हो कृत्य हे चालू उरता. आता कालच्या ह्या ज्या कृत्याक लागून आमच्या देशाची इतली लज जाल्ले कडेन आसा आख्या जगभरात ह्या कृत्याक लागून राहुल गांधी आणि काँग्रेस पार्टीच्या प्रत्येक आमदारान हो मागीर देशभरान आसुनी गोंयच्या खंयच्याय आमदारान आसुनी काँग्रेस पार्टीच्या खंयच्याय लिडरान ह्या सगळ्या लिडरां कडेन मागता त्यांच्यानी माफी मागची, आख्या देशभराच्या लोकांची त्यांच्यानी माफी मागची आणि काल ज्या तरेन राहुल गांधी आणि त्याच्या कार्यकर्त्यांक ज्या प्रमाणे ते कृत्य केल्ले ते आख्या लोकांक सांगपाचें की कितें जालें आनी कित्याक लागून केल्ले तुमी. आयज भारतीय जनता पार्टीचे सालसेत तालुक्याचे सगळे आमचे कार्यकर्ते ते मागीर फातोडा मतदारसंघ आसुनी मडगांव आसुनी नावेली तुमे बाणावले अशे हे सगळे कार्यकर्ते आयज आमी हांगा निशेध करपाक लागून राहुल गांधीचे कालचे हे जे एक्ट आशिल्ले आनी तांच्या कार्यकर्त्याचे जे एक्ट आशिल्ले ताका निशेध करपाक लागून आयज आमी हांगा जमिल्ले कडेन आसा. आमच्या बरोबर आमचे मडगांवचे चेअरपर्सन श्री दामू शिरोडकर आसा, त्याच बरोबर सगळे कावन्सिलर दामोदर वारक, महेश, श्वेता मिलाग्रेन, कामील सगळे आसात. त्याच प्रमाणे आमचे नावेलीचे आमदार श्री उल्हास तुयेकर भाई हे सुद्दां हांगा हाजीर आसा. प्रत्येक मतदारसंघातले अध्यक्ष आणि बाकीचे सगळे हेर कार्यकर्ते आयज हांगा जमिल्ले कडेन आसा हेच निशेध करपाक लागून. सालसेतचे सगळे अध्यक्ष, नावेलीचे आमदार, सगळे कावन्सिलर, पंच, सरपंच आज हांगा जमल्यात इतल्याच खातीर की काल भारताच्या इतिहासा भितर काल एक अत्यंत वायट गजाल दुर्घटना घडली म्हणटा ती AI समिटाक जे जालां दिल्ली चालू आसा. काँग्रेस पक्षाचे विरोधी पक्षनेते श्री राहुल गांधी जे शरमनाक जेणे काल तेणें कृत्य केलें ताका म्हळ्यार कशें आसपाक जाय. खंयचेय देशाची बरी गजाल घडटा आसतना ओपोजिशन जावंये, दुस्मान बसून खंयच्या वायट खिणाक वायट कसली गजाल खंयच्या घराण्या भितर आपल्या घराण्या भितर घडटा जाल्यार दुस्मान बसून ताका वायट घराण्याक आपलो सपोर्ट करता. पूण अशी एक गजाल घडली
ती गजाल अख्खे भारतभरच न्ही आख्खी जगभर हाजो रॉंग मॅसेज पसरले कडेन आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सगळ्यांक हो निशेध ह्या घटनेक निशेध करपाक आसा तो हांगा जमिल्ले कडेन आसात. देशाची इमेज पल्लवीन करता आसतना हांव सगळ्या लिडरां कडेन उलो मारता की देशाची जी तुमी प्रतिमा जेन्ना डॅमेज करतात तेन्ना तुवें स्वता बद्दल पयलीं चिंतपाक जाय. आपूण दुसऱ्याक वायट म्हणटा आसतना तूं कितें उलयता उलोवपाचें भान दवरपाक जाय. खुबशे राजकारणी अशे आसात ते उलयता आसतना आपल्या मुखार भान दवरनात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान अशी वायट गजाल घडली जे राहुल गांधीन जे काल केलें ताचे युवा कार्यकर्ते म्हणजे तांचे कार्यकर्ते युथ काँग्रेसचे कार्यकर्त्यान जेणे जे वायट कृत्य केली देशाक आज जगा भितर देशाचें मान इतलो वयर सरिल्ले कडेन आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान कालचें जें कृत्य जालें अत्यंत वायट जालें हाजेर आमी जाल्यार समजतात आनी त्याच हाचो निशेध करपाक आमी सगळ्या भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते हांगा शॉर्ट ट्रिकार जमिल्ले कडेन आसात. हांव सगळ्यां कडेन विनंती करतां अशा वायट कृत्याक आमी सदांच विरोध करपाक जाय. कारण पक्ष कितले येतात पक्ष कितले वयतात. भारतीय जनता पार्टी पसून एक टायमार सत्तेर नाशिल्ली फक्त आख्खी हिंदुस्थानभर 4 MP घेवन ह्या हिंदुस्थानाभर भारतीय जनता पार्टी आशिल्ली आनी आयज भारतीय जनता पार्टी जगांतली सगळ्यांत व्हडली पॉलिटिकल पार्टी म्हणून वयर सरलेली आसा. हें खंय कोणाच्या मनाक दुखता आसतलें. कोणी वायट करता बरें कितें जाता तें दुसऱ्या मनाक दुखताच. हें समाजाचें साहजीक आहा. तितलें आसतना कसलें कृत्य करतना ताचेर विचार करपाची अत्यंत म्हत्वाची गरज आसा. आनी ज्या दृश्टिकोनांतल्यान जें काल कृत्य घडलें हांवें काल क्लिपिंग्स थोडे पळयले पूण अत्यंत दुखादायक वायट गजाल घडली. अशी गजाल निशेध आमी इतलो तातूंत करतात निशेध करतात कारण की अशें वायट कृत्य हाजे मुखार हिंदुस्थाना भितर भारत देशा भितर घडची न्ही होच ह्या जो दृश्टिकोन आसा. हांव सगळ्याक विनंती करतां आमी सगळ्यांनी एकवटान ह्या कृत्याचो निशेध करया. बोलो भारत माता की जय. भारतीय जनता पार्टीचा जय असो. भारतीय जनता पार्टीचा जय असो. तुम्ही पळयतात GNH. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके लेट्स गो फॉर इट. डन डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गए हैं. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ. गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.